हाय माय टू फॅमिली, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. फक्त फिश फ्राय करतलो, भायल्यान बांगडे गेलो आहे आणि जायते येले मातसो उरलो आहे, थोडे मातसो उरले. आणि हांव सकाळीं मारगांव गेलोलो ते रायजा बॅग हाडपाक. तांदूळ गेले कोणा कडेन चोय हें बॅग हाडलां सकाळीं मारगांवसान. आनी भायलेगे खातीर तेल उसळून पडलें नुस्त्या भाजतना. मागीर ताका सांगलें तूं राव म्हण, हांव भाजीत म्हण. आनी बरें हें जालें ताका फॉर्मसीन जावन तूं हाडपा जाय. आनी कितें म्हणटाय तें आतां मागीर बेबी रावतो आमी, बेबी आनी येतली मागीर वांगडा जेयतली. सो आयज नुस्तें चड कांय म्हणलें न्हय, अशें करून कांटे हाडलो तेणें. सो ताका लागून भायल्यान बांगडे घेयले. सो मातशें तीं भारी म्हटलें. आतां हांव काजन भावा रावतालो, तो राय फॉर्मसीसान टूप घेवन येतलो जे भायले खातीर तेल पडलें थिंग लावपाक. आनी कालचे व्हिडियोन म्हाका कमेंट्स येयलेले जे हांवें मिस्टेक केलें ते सेम थिंग वर्ड रिपीट केलें ते. आतां तुमकांय बी सॉरी म्हणटा, मिस्टेक जाता, जायत व्हिडियोन मिस्टेक जाले. आनी म्हाका कमेंट कराय कित्याक तेजेर ते इम्प्रूवमेंट जातले, सेम थिंग हे कोन्ना जावपाक. ओके. आनी बाकी म्हणटू काल थोडें सामान उरलें म्हाका भायल्यान बरोवन दिलेलो, तें हाडलो ना. तें मागीर खुंयसान मार्केटान वचून हाडटलो. आतां दुसरे प्लेसीसान खंय वचून हाडया, मागीर दाखयता तुमकां केश करून तें. आतां चोयता तो कितल्या येता तो, आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो बेबी आनी चोय आतां येयलें ते जेयता बेबी. आनी चोय बीफ कटलेश आहा थोडी आहा दाखयता. सो आयज चोय बीफ कटलेशूय आहा, आतां ही घेता तेंच्यांनी घेयली सगल्यांनी. आनी आयज व्हडलें खास कांय ना, शीत कोडी तें नुस्तें भाजलां तें आनी ती कटलेश बिफाची. सो आनी चोय आमी मातशें येयलोले आयज जेवता. आनी रायस सांगचो आतां घर पावलां, टायम 7:30 जाली. बाबागे रावपा, बेबीगे रावपा, तेंगे फेर मारपा इस्कुलाचे. आनी तेंगे कितें बूक आहाय ते सगळो टायम टेबल प्रॉपर काडून बॅगां घालपा जाय. आनी बाकी म्हणटा जालें. हेचें थोडें सामान घेवन येयलां रायसान येता तेन्ना. दूद हाडलां, कस्टर्ड पावडर, बिस्कीट. आनी हे काल आंबे हाडले ते आंब्यान तो 3 आंबे खायले, बरें लागताय. सो आयज मुगे मायंड न्ही डिमोटिवेट जालो. आतां सांगपा म्हणल्यार तेदो हांव क्वीट हाडलो न्ही, तेदो म्हाका कितें म्हणलेलें गोंयांसान सोडून क्विटा कामाक गेलें म्हूण. थिंग बरें काम कोत्ताय म्हूण, सांगो तितलें कोत्ताय म्हूण आं. आनी इनकम करपा जायना म्हूण अशें करून म्हणलेलें. पूण आतां सो एट प्रेजंट गोंयांत आसलें म्हाका 8 म्हयने जाले. आतां कितें म्हणलां एकल्यान, आरे केदो येयलो रे, कित्याक सोडून येयलो, बरें काम आहलो मरे तुगेलें. आतां अशें करून कोत्ताय आनी इन्सल्ट कोत्ताय, डायरेक्ट फेस टू फेस इन्सल्ट कोत्ताय न्ही. आनी काल पासून चोय मुगे व्हिडियोन एक मिस्टेक जालोली. हांवें ईच एंड एवरीथींग म्हणलोलें, ईच एंड एवरीथींग दाखयता म्हणलोलें. तितून चोय कितें जालें तितलें हांवें व्हिडियोन सगळें दाखयलें चोय. पूण हितू म्हाका कमेंट येयले, म्हाका ते म्हाका फॅमिलीन पयलीं दाखयलें चोय कितू कमेंट येयले ते चोय. पूण मनशान एक टायम हर्ट जाता, काळजा हितू हर्ट जाता. पेशन्स काडटा, जाय तुमकां पेशन्स हांव काडटा. ओके, हांवें व्हिडियो केले, मुगे मिस्टेक जाली उलोवप, आय एम व्हेरी सॉरी सोगल्यांक, मुगे मिस्टेक जाली उलोवप. पूण कोण कोणा म्हाका आयज फॉरगिव कोन्नाय, कोणाक फॉरगिव कोन्नाय. सकाळीं मुगे 50 रुपीज हाडलेले भायर वयतना. पूण आयज मातसो दिसूं डिफरंट एसो जालो. तेगले हातीर तेल पडलें, मागीर तो टूब लायला सद्या तेगे ओके आहा. आनी सगळें आयज मातसो मायंड हें जालो. ताका लागून भायर गेलो चोय बरें पासोय पेशन्स दवरपा आनी मायंड मातसो रिलॅक्स करपा. सो हांव फ्रेंडाक उलयलो, बरें बसोलें आनी येयलें मागीर सांजचें. आनी ओके म्हणटू सगळें ईच एंड एवरीथींग. हांव मुगे कितें कंटेंट आहा तें करीत रावतलो. ओके, जें कितें येता तें ओके येता. पूण हांवें शेअर केलां तुमकां, सांगिलां कोणाक फॉरगिव कोन्ना. हांव बरेपणान हितून हें कोत्ता, म्हाका कसलें हें जायना चोय हितून तुमगे सपोर्ट. पूण 100% उरले 95% म्हाका सगळो बरो येता. ओके, 5% मातसो हें येत कळ्ळें कमेंट्स. ओके, नो प्रॉब्लम. मिस्टेक जाली ती हांवें मुगे मानून घेयल्या, आनी कांय ना. सो आयचो व्लॉग इतलो केलोलो. आतां न्हांवपा जाय, मागीर तेंगे कितें आहा तें भुरग्यांक काम करपाचें आनी मागीर जालें म्हणटा. आनी व्हिडियो एडीट करपा जाय. सो थँक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मोग आसूं. आय लव यू फ्रेंड्स. बाय बाय, सी यू, टेक केअर फ्रेंड्स. आनी तुमी सगळें मुगे सासू मांयक विचारलेलें काल, तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. ओके, बरो रिस्पॉन्स येताय म्हाका सगळ्यांक. तुमकां देव बरें करूं. जितले म्हाका बरे कमेंट्स येताय, सबस्क्रायबर आनी कोण वॉच करताय, सो दॅट थँक यू तुमकां फ्रेंड्स. थँक यू. मोग आसूं.